सर्ग म्हळ्यार ह्या जिविताचे विस्तरण वा एक्सटेंशन ऑफ दिस लाईफ. म्हळ्यार जर ह्या संवसारांत तूं जियेतना हांगासर तूं सर्ग करूंक प्रयत्न करताय, खंडीत जावन सर्ग थंयसर मेळटले. जर हांगासर वेगळेंच तूं जियेताय, थंयसर सर्ग आमी आशेवचे ते सारके न्हय. मोगाच्यानो, वर्बुम डॉमिनी, देवाच्या उतराच्या नियाळात तुमकां स्वागत. आज आमी जेजूच्या सर्गारोहणाची परब आचरण करता. आयचो संदेश सर्गार चडून गेल्लो सोमी आमकांय सर्गींचे जिवीत बसयता. मोगाच्यानो, जर तुमकां हांवें सवाल विचारले, कोणाक सर्गाक वचूंक जाय? कोणी नाका म्हणचे नात. पूण मरूंक कोणीय तयार नात. मरण म्हणटना आमकां हर एकल्याक भें लागता. पूण मरण आसतना सर्गाक वयचे तरी कशें? मोगाच्यानो, सर्ग म्हळ्यार कितें? सर्ग खंय आसा? आमचें सामान्य ज्ञान सर्ग म्हणटा आसतना आमी वयर पळयता आनी येवंकोंड म्हणटना सकला पळयता. पूण सवाल, सर्ग वयर आसा गी? मळबा वयर आसा गी? आमचे बाह्याकाश विज्ञानी चंद्रमा गेल्यात, मंगळाक तांणी उपग्रह धाडला, पूण खंयसरी सर्ग तांकां दिसले आमी पत्रांनी वाचले ना. तशेंच येवंकोंड धरणी पोंदा कितले गेल्यारी कोणायकी मेळोंक ना. तांकां मेळ्ळे विविध नैसर्गीक संपन्मुळां मात्र. तर मोगाच्यानो, सर्ग म्हळ्यार कितें? सर्ग म्हळ्यार कितें आमी समजोवयेत? पवित्र सभा आमकां कितें शिकयता? कॅथोलीक पवित्र सभेची दोतोर्ण CCC 1023 संको अशें म्हणटा, सर्ग म्हळ्यार जी देवाच्या मोगांत आनी कृपेन मरण पावल्यांत, ती क्रिस्ता संगता जियोंक संपूर्णपणी नितळ जाल्यांत ती ससनाक देवा सारकी, कित्याक ती देवाचे मुखामळ आसा तशी पळयतात. सर्ग म्हळ्यार पवित्र तिंदा दिसंगी परिपूर्ण सर्गींचे जिवीत आमी जियोवचे. युवजनाचे दोतोर्ण यू कॅट तो बूक संको 158 संको अशें म्हणटा, सर्ग म्हळ्यार अखेर नतलेली मोगाची घडी, जंय कितेंच आमकां देवातावन विंगड करूंक शकना. थंयसर आमचो आत्मो संपूर्णपणी आमच्या मोगाळ देवाचो मोग करता. थंयसर आंज बडवे आनी संता भक्तां सांगाता आमी ससनाक संतोषान आनी उल्हासान देवा संगी आनी देवा थंय आमी जियोवचे. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, सांव पौलो कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत 13व्या अवस्वरांत 30 आनी 2 वळींत देवाचें उतर म्हणटा, आतां आमकां अर्स्यांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले हांव. आतां थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतालो. मोगाच्यानो, आज जेजूच्या सर्गारोहणाची परब आमी आचरण करता आसतना जेजू सर्गाक सोडून गेलो हे सत भावार्थाचे सत आमी कशें समजोवयेत? सर्गारोहणांत जेजू आमचे तावन मेकलो जाल्लो न्हय हें आमी मतीन दवरूंक जाय. बगार जेजू सर्गार सोडून गेलो म्हणटा आसतना जेजूची हाजरी सगळ्या संवसारार जाली. आनी की अर्थ जावचे रितीन सांगचे जाल्यार जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो. मनशा रुपी आसल्या जेजूक वेळाची आनी जाग्याची परिमीत आसली, पूण सर्गी गेल्लो जेजू तो वेळा काळा परिदे भायर गेला. तो क्रिस्त आनी धनी म्हणून परगट जाता. आतां तो सगळ्या मनशांक एकाच वेळार प्रत्यक्ष जावंक हजर जावंक शकता. देखून जेजू म्हणटा आयच्या सुवार्तेंत,
हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देखून आमी उगडास दवरूंक जाय. सर्ग म्हणटा आसतना टायम आनी स्पेस, वेळ आनी परिधीच्या भायर आसची एक स्थिती. देखून सर्गारोहण जेजूच्या जिणेचो अंतीम उद्देश स्पश्ट करता. कितें देवा बापान ह्या संवसाराक एका विशेष मिसावान ताका धाडले. ते मिसांव विधेयपणान आनी कश्टां मरणा मुखांतर तो जारी करता. तसो जेजू आतां आपलो वैभवाचो आनी जैताचो मुकुट जोडूंक मुखार वेता. मोगाच्यानो जेजूचे सर्गारोहण देवान मनशा कुळा खातीर कितें तयार केला तें कळीत करता. बाबार्थी मनीस आपणाचो शाश्वत निवास सर्ग म्हूण वळखता. सर्ग हर एकल्याचो नीज मायगांव. तो एक जागो न्हय. जागो म्हणटा आसतना हांव म्हज्या घरा म्हज्या गांवांत एका जाग्यार हांव जियेता तसलो जागो सर्ग न्हय. बगर त्रिंदा दिसंगी संपूर्ण एकवटान आसची स्थिती. भावार्थान आनी पवित्र स्नानान क्रिस्तांत एकवटलेल्या सर्वांनी ह्या संवसारी जिणे उपरांतल्या जिवनाक देवा संगी संपूर्ण एकवटाक आमी आशेवंक जाय. तर मुगाच्यानो हे सर्गींचे जिवीत सोम्यान आमकां भासयला. तर ते आमी आपणावचे कशें? पवित्र स्नानांत सर्गींच्या त्या जिविताक आमी वारेसदार वय. पूण ते जिवीत आमी आपणाय जाय जाल्यार ह्या संवसारांत त्या जिविताक फावत आसलें जिवीत आमी जियोंक जाय. मालगाड्यांची सांगणी आमकां हर एकल्याक उडास आसा. सर्गाक वयची वाट सजारच्या अंगणांतल्यान. म्हणजे पेल्याक बरें केल्यार मात्र, पेल्याच्या जिवितांत सर्ग हाडूंक हांवें प्रयत्न केल्यार मात्र आमकां उपरांती सर्ग मेळटले. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार सर्ग म्हळ्यार ह्या जिविताचें विस्तरण वा एक्सटेंशन ऑफ दीस लायफ. म्हळ्यार जर ह्या संवसारांत तूं जियेतना हांगासर तूं सर्ग करूंक प्रयत्न करताय, खंडीत जावन सर्ग थंयसर मेळटले. जर हांगासर वेगळेंच तूं जियेताय थंयसर सर्ग आमी आशेवचे ते सारकें न्हय. तर मोगाच्यानो होजया प्रवादीच्या पुस्तकांत सरस्पर देव म्हणटा, जे कितें तूं ओमताय तेंच लुमताय. जर तूं वारें ओमताय तूं वादळ लुंवतलोय. म्हळ्यार जर वायट आमी ओमताव वायटच आमकां लाभता. जर बरें आमी ओमताव बरें आमकां मेळटा. आमी प्राय जाता आसतना विल्ल बरयता आनी विल्लान कितें बरयता तेच बरें आमच्या मरणा नंतर हांगासर घडूंक आसा. सर्गींचें जिवीत म्हळ्यार एका तराचें विल्ल म्हणयेत. हांगासर आमी मरच्या पयले त्या सर्गींच्या जिविताक विल्ल बरोवन दवरता. आनी मरणा उपरांत आमचो सर्गीचो बाप जे विल्ल आमी बरयला ते आमचे मुखार वाचून सांगता. आनी ह्या विल्लाक एक ल्हानसो दाखलो पवित्र पुस्तकांत आसा. मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या अवस्वरांत निमाणी झडती. थंयसर मनशा पोतो जेजू क्रिस्त आपली पदवी आनी महिमा घेवन बसतना तो 2 वांटे करता, बरें केल्ल्यांक आनी वायट केल्ल्यांक. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी जेवंक दिले, हांव ताणेल्लो म्हाका तुमी पियोंक दिले, हांव पिड्यांत आसुल्लो म्हाका तुमी म्हजी साखरी केली, हांव उक्तो आसुल्लो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिले, हांव परको आसुल्लो म्हाका तुमी आसरो दिलो, हांव बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हजी भेट केली. जर तुमी अशें केलां खंडीत जावन सर्गीचें जिवीत तुमकां फावो जाता म्हणटा सोमी. देखून मोगाच्यानो ह्या संवसारांत आमी जियेतना हांगासर म्हजें जिवीत आनी पेल्याचें जिवीत सर्ग करूंक हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक जाय. आनी तें जालां आमचें जिवीत खंडीत जावन सर्गींच्या जिविताक योग्य जातलें. मेल्या नंतरय सर्गस आमकां लाभतले. तर मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या कोरोनाच्या काळार आमी आसतना सोम्यान विचारलेली ती सवालां आमी आमकां साज विचारया. म्हज्या वाड्यांत म्हज्या सुत्तुरांत ह्या कर्गा वरवीं कोण लोक कश्ट जाता
तांचे जिवीत येवंक कोणाचे जावन गेला दुबली काय वरवी तांचे जिवीत सर्ग करूंक आमी प्रयत्न करया आनी खंडीत जावन सर्गेचो बाप आमकां म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाच्या आशिर्वाद घेतल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां तयार करून दवरला ते राज तुमचे करून घेया आमेन.